मोगाचे भाव भयणीनो, आमी आमच्या संवसारांत पळयता की अशें चलता. तुवें म्हाका कितें बरें केलें जाल्यार मागीरूच हांव तुमकां कितें बरें करतलो. इंग्लिशीन आमी ताका बाटर सिस्टम म्हणटा. हांवें हें केलें जाल्यार हांव तुका अशें करतलो. आनी खुबशे वेळार आमच्या मागण्यांतूय आमी तशेंच करता. देवान तुमी हें काम म्हाका केलें जाल्यार हांव वाटी पेटयतलो वा हें मागणें करतलो वा मिसाक वयतलो अशें आमी करीत आसा. पूण आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां कितें कळून येता. आमी पळयता की पावलू आनी सिलास हे बंदखणींत आसता, तरी पूण ते देवाची मोहिमा गायत आसतात, मागणें करीत आसतात आनी देवाचे उपकार करीत आसतात. आनी मागीर आमी पळयता की पयल्या वाचपांत एक व्हड मिलाग्र घडटा. आनी ती मिलाग्र खंयची? ती मिलाग्र म्हळ्यार त्या राखणदार ताचे मोनाचे बदलप जाता. तो आपले जिवीत बदलता. कित्या खातीर? तो पळयता की जेन्ना तो भुंयकंप येता, जेन्ना बंदखणींतली सगळीं दारां उक्तीं जाता, तरी पूण पावलू आनी सिलास थंयच आसतात. आनी हें आमी पळयता मोगाच्या भाव भयणीनो की पावलू आनी सिलास हे देवाचे गोवाय जाता. हे शुभ वर्तमानाचे परगटणार जाता. तशेंच आमी पळयता की आमच्या जिवितांत आमकां जायत्यो संद्यो मेळटा वा जायते परिस्थिती मेळटा जंय आमी देवाचे गोवाय जावंक शकता. आनी तशेंच आमी पावलू आनी सिलासा भाशेनूय गोवायकी दिवंक जाय देवाचे बऱ्या उतरा खातीर. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता की आयकप हें खूब गरजेचें. खुबशे फावटी आमी आमच्याच कामांनी बिजी आसता आनी त्या खातीर जें कितें आमचे भोंवतणी चलता ताची आमकां खबर आसना. आनी तशेंच आमी पळयता जेन्ना देव आमकां कितें सांगता तें आमचे भोंवतणी कितें जाता ताचे वरवीं आमकां सांगता. एक काणी आसा. एकटो मनीस आसलो आनी ताच्या जिवितांत सगळें वायट चलतालें. ताका कांय आशा नासली आनी एक दीस निराशी जावन तो आपलो जीव दिवपाक वेतालो. ताणें चिंतलेलें की 10-20 ट्रेन आसा, त्या ट्रेनी मुखार हांव उडी मारतलो आनी जीव सोंपयतलो. तसोच करून तो त्या रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्मार वयता आनी ट्रेनीची वाट पळयता. आनी जशें करून ट्रेन येत आसा थंय लोकांची गर्दी जाता ट्रेनीन भितर सरपाक. आनी एकटो मनीस येता, ताच्या खांदार हात मारता आनी सांगता, आतां जीव दिवन फायदो कितें? आनी खूब तुका काम करपाचें आसा. आनी तशेंच हे उतर आयकून हो मनीस उचंबळ जाता आनी तो पळोवंक लागता कोणें कितें म्हटलें तें. आनी त्याच वेळान ती ट्रेन थंयसरल्यान वयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी बरे तरेन नदर मारली जाल्यार आमकां असल्यो जायत्यो संद्यो मेळटा जेन्ना कोण आमकां कितें तरी सांगता. पूण जरी तर ते आमी आयकले, ताचो बरो उपयोग केलो जाल्यार आमकां जिवितांत फायदो जाता. तशेंच जेजू आपल्या शिसांक सांगता, भिवपाची गरज ना, पवित्र आत्मो येतलो आनी तो तुमकां जें कितें करूंक जाय तें दाखयतलो. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी देवाची कृपा मागुया की जें कितें देव आमकां कळीत करता शुभ वर्तमानान वा हेरां कडल्यान तें आमी आयकून घेवन ताचेर आमी विचार करून आनी देवाची महिमा गावूंक आमी देवाची शक्ती मागुया.